फोंड्या पुलीस स्टेशनात होमगार्ड म्हणून काम करपी दिनेश गावडे एका कांय दिसां पयलीं गव्याच्या हल्ल्यात मरण आयिल्लें। मात राना खात्याच्या चौकशेंत कांय दुबाव निर्माण जाल्ल्यान खात्यान पुलिसांक पत्र बरोवन ताच्या मरणाची चौकशी करपाची मागणी केल्या। ह्या पत्राक लागून आता दिनेश गावडे एका गव्याच्या हल्ल्यात मरण आयलें काय घातपात जालो हें पुलिसांक सोदून काडचें पडटलें। बेतोड्या वाठारांत फाटल्या बुधवारा गव्यान स्कूटरीक धपको दिल्ल्यान होमगार्ड दिनेश गावडे हाका मरण आयिल्लें। मजगतीं आतां रान खात्याच्या चौकशेंत कांय दुबाव निर्माण जाल्ल्यान खात्यान पुलिसांक पत्र बरोवन दिनेशाच्या मरणाची चौकशी करपाची मागणी केल्या। रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चौकशी जावप गरजेचें आसा अशें म्हणिल्ल्याचें कळटा। गावडे हाची कूड 7 मेक एका रान वाठारांत सापडिल्ली। मजगतीं घडणूक थळाची पळोवणी आनी पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्या निरीक्षणांतल्यान जायते फरक मुखार आयल्यात अशें रान खात्याच्या पत्रांत म्हणिल्ल्याचें कळटा। रान खात्याच्या चौकशेंत गावडे हाचेर जाल्लो हल्लो गवोरेड्याचो नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें कळटा। खात्याच्या अधिकाऱ्यांक गावडेच्या आंगार आशिल्ल्या घाव्यांनी फरक दिसून आयिल्ल्यान तांणी चौकशीची मागणी केल्याचें कळटा। घडणूक थळार गव्याच्यो हालचाली आशिल्ल्याचे ठशे, शेण, केस वा हेर कांय पुरावे दिसून येवंक ना। तशेंच पोस्टमॉर्टम अहवालांत नमूद केल्ले घावे गव्याच्या हल्ल्यात जावपी घाव्या कडेन जुळनाशिल्ल्याचें नमूद केल्ल्याचें कळटा। देखून गव्याच्या हल्ल्या विशीं दुबाव निर्माण जाला। आतां दिनेश गावडे हाका गव्याच्या हल्ल्यात मरण आयलें काय घातपात जालो हाचेर नदर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।